पण अजून ताजेर कांय डिसिजन आमी करूंक ना। उरता प्रश्न 105 सेल्फ हेल्प ग्रुप आहा। म्हजें एकूच म्हणणें आहा, जे खावपाक मेळटा पळय ताजी क्वॉलिटी सारकी आसूंक जाय आनी हायजीन बरें आसूंक जाय। दिस इज द ओन्ली टू रिक्वायरमेंट। त्यामुळे तूं चिंता करूं नाका। आमी वी आर ऑल्सो ट्रायींग टू इंट्रोड्यूस सरप्राईज चॅक्स वेर दे कूक। अक्षय पात्राचें नांव घेतकूच क्वॉलिटीन इम्प्रुवमेंट भरपूर आयलें, नांवूच घेतकूच। दो वी हॅव नॉट टेकन एनी डिसिजन, वी वॉन्ट टू एन्श्युअर दॅट देअर फूड क्वॉलिटी इम्प्रूव्स। मुख्यमंत्री परिकरान विधानसभेत हो प्रस्ताव काढलो आणि सेल्फ हेल्प ग्रुपांचेर कलकल। अक्षय पात्राचे मिलाचे दर्जाविशीं प्रस्नूच ना। हे सर्टिफिकेट मुख्यमंत्री दिवन मेकळो जाला। गोयच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांचो विचार जातलो म्हूण ताणें म्हणला खरें, पूण तितल्याचेर ग्रुपांक थाकाय ना। आयतारा 60 ग्रुपांची परवरे ताकतिकेची मिटींग जाली। ते म्हणटा सब कॉन्ट्रॅक्ट दिला। आमचे सदांच मागणे डायरेक्टरा कडेन आसताले की सब कॉन्ट्रॅक्ट दिता सर तुमी काडा, तुमी ताका टर्मिनेट करा आनी बाकीचे कोण बरें दिता तांकां दिया। एकट्या खातीर आमकां सगळ्यांक एकूच तागडेन जोखपाचें न्ही गव्हर्मेंटान। 70 बेडणे अशी तालुका आनी त्याच्यात आमकां भुरगीं कमी आसता। एका शाळेंत 5 भुरगीं 6 भुरगीं 7 भुरगीं अशी आसता आनी आमकां इतके ट्रान्सपोर्ट लागता की ते सायडीन आतां ह्या पावसान न्ही गाडी सुद्दां वचना, तरी आमी इतके प्रयत्न करून वयता। ते बी तुमी मातशे ट्रान्सपोर्टाचे बी दिले न्ही जाल्यार आमकां हेल्प जातली। 105 सेल्फ हेल्प ग्रुप सध्या मिड डे मील चलयतात। अक्षय पात्र खंय सरकारा कडेन गाडयो, किचन असले इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सुवात मागता। ग्रुप ते परस 2 रुपया मायस दिल्यार अक्षय पात्र दिता ती तोच मेनू दितात। साचेर तांकां सबसिडी आसा जाल्यार आमकां कित्याक सबसिडी ना? आमकां 2005च्यान चल्लां हें, तेन्नाच्यान अशें म्हणून दाखयतात की आमकां ते शिजोवपाक तो पयसो दिता। पयलीं 3 रुपया दिताले, ते शिजोवपाक जे तांदूळ दिता ते गव्हर्मेंट फक्त तांदूळ दिलो, भितर ताका गॅस लागता शिजोवपाक। गॅस आसा, भितर सामान घालूंक जाय, तेल आसा, सगळें आसा, ते खंयच्यान येतलें? ते 6 रुपयान आनी 4 रुपयान जाता? ट्रान्सपोर्ट आसा, ताका सप्लाय करपाक ट्रान्सपोर्ट आसा। आतां ताका अक्षय पात्राक ते दिवपाक रेडी आसा गाडगी, ट्रान्सपोर्ट पासून ते गव्हर्मेंट दिता, जाल्यार आमकां कित्याक हेजेर दिवंक ना इतलो तेंप? आमी हो मेनू दिवपाक तयार आसा। जो रोटी सब्जी 3 दीस सांगले, मागीर सांबार रायस म्हटल्यार तेजेर आमी कितें वेज पुलाव केला आनी तिसरी इडली सांबार, हे आमी दिवपाक तयार आसा। गुजरात सारकी स्टेटीन समज येदी व्हडली स्टेट, तितून तो सेल्फ हेल्प ग्रुप दिवंक शकता, जाल्यार हितून गोवा येदीशी आमची स्टेट, तितून आमकां भायलो मनीस कित्याक जावो? आमकां हें नाका, आमचो एम्प्लॉयमेंट काडून घेवचो न्ही। जाय जाल्यार गव्हर्मेंटान आमकां ट्रेनींग दिवची ही आमची विनंती। सांगपाचें अशें आसा की आमची बिलां टायमार म्हयन्याच्या म्हयन्याक तुमी पास करा। 6 म्हयने बिलां मेळना म्हणटकूच तेजेर ऑटोमॅटीक त्या हेजेर परिणाम जाता। हें तूं कोणूच डिस्कस करना। कितें म्हणटा आमकां केन्ना अजून मेरेन बाबा मंथली बिलां मेळटा अशी ना। 3 म्हयने 4 म्हयने आमी इतले 6 म्हयने लास्ट इयर 6 म्हयने म्हणटा आमी आमचे गोल्ड दवरता आनी स्कीम चलयता। आनी हे इतलीं वर्सां चलोवन आमी तुमची स्कीम चलयली ना, हें फुटूंक ना, जाल्यार आमकां हो आतां हो सिला दिवपाचो? आमी आमचे गोल्ड पासून दवरून चलयली तुमची स्कीम आनी इंट्रस्ट वयता तितून आमचो मंथली इंट्रस्ट दिवचो पडला ना। 10,000 20,000 गेले, मागीर कितें हितून उरतलें? आणि आमची गोंयची भुरगीं ही आमचीच भुरगीं अशी आमी आजून पर्यंत मानीत आसा आनी ह्यान फुडें बी तशीच आसतली। आमी आमच्या भुरग्यां सारके तांकां आज मिड डे मील सप्लाय करता आनी ह्या मिड डे मिलान आमकां आमच्या सीएमान आनी बाकीच्या मिनिस्टर आमदारांनी सहकार्य करचें। इस्कॉनाचे अक्षय पात्र कितल्याशाच राज्यांनी बरेपैकी ही स्कीम चलयता। तांचो सर्व्हिस स्टँडर्डूय बरो। सरकारान अजून तरी अक्षय पात्राचो निर्णय घेतिल्लो ना, मात फुडें फाटी सरकार कोंत्रात बदलचो ना हाची खात्री दिवं नजो। क्वॉलिटी मॉनिटरिंगाची जबाबदारी पीटीएचेर घालून सरकार सध्या दीस धुकलता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि विजय सुभाष खुटवळकार।